गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज 7th of October. काल आमगे लास्ट विडियोन तुमचो येयला आसलें न्हू ब्रिंगीन गेले ते आमी बिलबराचे बर्थडेचे. सो आतां हांव येयतना ट्युशना पावयलां आनी हांव आतां वयतां घरा. जस्ट अ सेकंड. हिंगा एक्चुली म्युजीक चलत तें हिंग तेंगे गरबा खेळटाय. आतां नवरात्री चालू आहाय न्हू ताका लागून गरबा चलता 9 days. सो आतां वयतां घरा आनी बर्थडे स्पेशल सुदेश कांय ना. मेन्यू हांव चिंतालें कितें करूं. सो आय जस्ट थॉट एक गोडे कितें फ्रायड रायस नाजाल्यार पुलाव करतलें आनी चिकन करतलें आनी इल्लीशी सॉसेजीस बेस्ती करतलें विथ पोटेटो एंड ऑनियन. तशें चिंतिलां कित्याक सुदेशूय कोण फायदो ना. सो आनी स्पेशल कितें करपा न्ही सुदेश स्पेशल कांय करपा जायना कित्याक आमी आतां हांव सॉसेजीस पासून करतली न्हू जाय तेंका आनी करता. चड दीस जालो केल्यार आमी आतां सुदेश खायना. वन्स इन अ वायल खाताय आनी एज आय सेड तेगे डायटाकूय लागून न्हू आमी सुदेश रेड मीट खावपा वचना आतां. केन्ना वन्स इन अ वायल खाताय. सो आयज हांवें चिंतिलां कित्याक आयज तेगे बर्थडे सो समथींग स्पेशल. ही हेज टू गेट समथींग स्पेशल. आतां वयतां घरा आनी आयज घरा हांवें आयज हॉलिडे गेल तेणें आमी सकाळीं लिफा बीन आसा डेली आनी एक्चुली आतां कोण येवपा ना कित्याक आयज बाबागेलें स्कॉल बीन आहा दनपारां. सो हांव गो भोंवपा वचपा जाय हाडपा वचपा जाय. सो कोण आसपा नाय सुदेश. कितें आनी तें दाखयता तुमकां मातशें पण घरा गेलें म्हणटरी आतां स्टार्ट करता हांव करपाक कित्याक म्हाका तें 1 hour मेळटा. सो करतलें 1 hour मध्ये. सो मेळटा मातशें पण मागीर तुमकां. हिंगा हांवें हाफ kg चिकन घेयलोलें आनी तेका हांवें मीठ आनी जिंजर गार्लीक लायन मातशें वगत दवरलोलें मॅरिनेट जावपाक अरावंड फॉर 15 minutes. जिंजर गार्लिका पेस्ट न्हू हांव घरान केलोलो. एक पाटी रेडीमेड यूज केलें ना कित्याक हांवें फ्रेशली ग्रावंड केला तेन्नाय. आनी हिंगा एक रफली चॉप केला स्लायस केला ऑनियन मातशें व्हडलो आहा तो आनी 2 टमॅटोज हांवें बेश्टी रफली चॉप केले आनी एक कॅप्सिकमा क्यूब कातरले. हिंगा हांवें मस्टर्ड ऑयल यूज केला आनी हो ऑनियन हांवें मातशें फ्राय केला. तितून ऑनियन फ्राय केलें म्हणटकीर मागीर तितून हांवें टमॅटो घायला आनी टमॅटोय फ्राय केला आनी हें मातशें कूक जावपा जाय कित्याक न्हू हांव हेजो एक पेस्ट हाडटो आतां तेका लागून. आनी इल्लोसो ऑनियन आनी टमॅटो हांवें थिंगा दवरला आनी तेला हांवें सिनमन स्टीक क्लोव्स घायलाय आनी कार्डमन घायला आनी एक डॉगर फूल घायला आनी मातशें तें भाजिलां तेलांक आनी मागीर तें ऑनियन आनी टमॅटो हांवें तितून मिक्स केला. तेजे उपरांत न्हू हांवें मॅरिनेट केलो चिकन घायला आनी बरें फ्राय केलां दोनूय वाटेन. ते दोनूय वाटेन मातशें कूक जालें न्हू जाल्यार बरें जाता पयलें. आनी अरावंड 5 minutes हांवें टर्न कोन्न तें फ्राय केलां आनी एक सायडीन मुगे हिंगा पेस्ट रेडी जालो. हें हिंगा चिकन भाजपा न्हू अरावंड 5 to 6 minutes लागतोलें दोनूय वाटेन टर्न कोन्न. तो वयल्यान मातशें वायट जावपा जाय. तेदों कोट्टा की तें कोट जालें म्हूण दोनूय वाटेन आनी तें मातशें कोत भाजोन उपरांत न्हू तितून मागीर हो पेस्ट आहा तो थोडे मसाले आहाय पावडर्ड मसालाज. तितून हांवें हल्दी पावडर घायला हाफ टीस्पून हांवें गरम मसाला घायला. हाफ टीस्पून कोरिएंडर पावडर घायला आनी ड्राय मँगो पावडर घायला अरावंड 1 teaspoon. आनी तें बरें भाजपा जाय मातशें कोत आनी एक 2-3 मिनटां हे मसालो सगळे कोट जायन तेका भाजपा जाय. आनी तें जालें म्हणटरी मागीर हितून ग्रावंड मसाला घालपा जायो. हितून न्हू पयलें उदक बी कांय घालपा शिरी पडना नाजाल्यार हो मसालो हांडलो आनी सोलो कच्चा उरतलो. सो हितून अरावंड आनी 2 ते 3 मिनटां हें चिकन हितून मसाल्यान भाजपा जायें आनी तेजे उपरांत मागीर हांवें इल्लीशी कर्ड घायल्या.
इल्लीशी म्हणजे अरावंड हाफ कटोरा अशी हांवें तितून कट घायला आनी मागीर हांवें लास्टाक तितून उदक घायलां. हितून शिजोल म्हणटरी न्हू मातशें वक्तान तितून कसुरी मेथी क्रश करून घालपा जाय जाल्यार. सो दुसरे वाटेन हांवें इल्लीशें घी तडका दवरला, घी घायल्या आनी तितून हांव 2 ग्रीन चिलीज भाजयता आनी ग्रीन चिलीज जाले म्हणटरी मागीर तितून हांव कॅप्सिकम घालतलें. कॅप्सिकम घायले म्हणटरी न्हू मातशें टॉस जावपा जाय मातशें वगत. कॅप्सिकम टॉस जाले म्हणटरी मागीर हो सगळो तडका हांव चिकनाचेर घालतलें आनी मातशें 2 मिनटां बंद करून शिजयतलें आनी हें चिकन आमगेलें मागीर रेडी. म्हणजे हिंग व्हिडिओ मातशें मिस जालो तडका घाता आसतना मुगे व्हिडिओ ऑन जावंक ना, सो तुम हो स्टेप मिस करनाकाय. एंड देन इट इज रेडी. आमगे रांदून बीन जालें म्हणटरी आमी एलकना पिकअप केलो आनी मागीर तेजे उपरांत आमी केक हाडपाक गेली. हिंगा एलकनाक सगल्यो केक जाय म्हणटालो, पूण हें जाय तें जाय तें जाय. सो फायनली वी गॉट दीस केक एंड इट वॉज रियली अमेझींग. केक बरी आसलोली. आमी बडीसान गेलोली, बडीज हिंगा आहा अंधेरी, आनी एलकन दाखयतालो आपणा हें दी तें दी. सो तो बरो टस्टी आसलोलो. तो कित्याक तो आवटेन हांव ट्युशनासान येयलो न्हू तेका लागून. आतां एलकना घेवन येयली मम्मी. आतां दाखय तुमकां आयज बर्थडे स्पेशल कितें आहा तें. फ्राईड राईस केला, थोडेशे वेजिटेबल घायला आनी तितून इल्लीशी कोथमीर बी घालून फ्राईड राईस केला. चिकन आहा आनी गोवन स्पेशल सॉसेजीस जायते टायमान केलाय आमी आयज. आनी सॅलड, एप्पल, cucumber, कोथमीर, ऑनियन and salt and lime. So this is what we made for the birthday today. लेट इन द इवनिंग न्हू हांव चिंतालें आयज चायेक कितें करूं काय म्हूण, कित्याक आयज विल्प घरा आहलोलो आनी आयज तेगेलो स्पेशल डे. सो आय वॉन्टेड टू डू हीज फेवरेट, तेगे फेवरेट पॅनकेक. तो खंयच्याय टायमार म्हाका केन्नाय ऑफिसांतल्यान फोन करून सांगता आयज पॅनकेक कर म्हूण. आनी समटायम्स आय मेक, समटायम्स आय डोंट गेट टायम, कित्याक लास्ट मिनट तें कोकोनट बी सगळें ग्रेट करपा तेका काम आसोता जायतें. सो जायत पडटा तो म्हाका म्हणटा कर कर कर, तेगे फेवरेट तें. आनी आयज हांव चिंतालें कितें करूं, पूण हांवें फायनली डिसायड केलें लास्ट मिनट एट 4 o'clock की हांव करतलें. मागीर हिंगा हांवें थोडेशें मैदा तें सगळें बॅटर रेडी केलें आनी तेजें फिलिंगूय रेडी केलें बेगीन. आनी हिंगा अरावंड म्हाका दिसता थोड्योश्यो जाल्यो सुबेज करूं न्हय, कित्याक ते दोन मागीर फायदो ना, आमकां काबार करूं जाय तेन्नाय. तेका लागून हांवें थोड्योश्यो पॅनकेक्स रेडी केल्यो तेका आनी दिल्यो. सो इवनींग म्हगेलो एशें करून गेलो मातशें शिवलें बीन तेजे मोदें, कित्याक एलकन इस्कुला गेलें म्हणटरी न्हू म्हाका मातशें थोडो टायम मेळटा. सो दॅट टायम आय कंप्लिटेड सम लिटल वर्क आनी मागीर 4 o'clock हांवें स्टार्ट केलें करपाक. सो हिंग म्हगे थोड्योश्यो कोन्न रेडी जाल्यो आनी वी हॅड इट फॉर टी. टेस्ट आहलोलो बरो. म्हणजे मातशें क्वीक जालें तें, फटाफट केलोलें तेका लागून तें बेगीन जालें. बट स्टील आय मॅनेज टू डू इट.
लास्ट विडियोन चोयलो ते भाशेन आमी मिडनायट ब्रिंगींग केलो तेगे बर्थडे केक ती ताका मिरान दिलोली केक हाडलोली ऑर्डर केलो ती आनी ही आमगेल्यो एक आम हाडलोली सकाळीं म्हणजे विलबरागे फेवरेट आनी एक तेगेले फ्रेंडान धाडलो ताका तेगे ऑफिसान तूं कोण तरी फ्रेंडान धाडलोलें सो इवनींग अरावंड 7 o'clock आमी ह्यो दोनी केक कातले आनी तुमी चोयला आसतलें एल्कन कितू एक्सायटेड आहा तो केक कातरून तो कोणाली बर्थडे जाल्यार आपणागे बर्थडे म्हणटा आनी तो रेडी ही इज ऑलवेज रेडी टू कट द केक